माथेवाप्रमाणे सुवार्ता. फारिसेवांचे आणि साधुसेवांचे खमीर. शीस सरोवराचे पेले तडीक उतरताना उंडे हाडूंक विसरलेले. जेजून तांकां सांगले, जागृत रावा, फारिसेवांच्या आणि साधुसेवांच्या खमीराची सत्राई घेया. हे आयकून आमी उंडे हाडूंक नात देखून तो अशें म्हणटा जायसय म्हूण आपणा इतल्याक ते म्हणूंक लागले. पूण जेजू हे साना सावन तांचे लागीं म्हणालो, उण्या भावार्थ्याच्यानो, उंडे नांत म्हणून तुमी तुमचे इतल्याक कित्याक हुस्केतात? आजुनी तुमकां समजना? 5 उंडे 5,000 वांटून दिल्ले आनी उपरांत कितलीं धालीं तुमी बर्न काडलीं? हाची तुमकां विसर पडली वे? वा 7 उंडे 4,000 वांटून दिल्ले आनी उपरांत कितलीं धालीं तुमी बर्न काडलीं? हाचोय तुमकां उगडास ना वे? तर हांव तुमचे लागीं उंड्या विशांत उलयलो न्हय म्हूण तुमकां समजना कित्याक? फारिसेवांच्या आनी साधुसेवांच्या खमीराची सत्राय घेया म्हूण हांवें म्हणलें. उंड्याक घालतात त्या खमीरा विशांत न्हय, बगार फारिसेवांचे आनी साधुसेवांचे शिकवणे विशांत ताणें सत्राय दिल्ली म्हूण थवळ शिसांक समजलें. देवाचें उतर हें, वाखाणे तुका क्रिस्ता.